फोंड्या पालिकेच्या कावन्सिलांची मंगळारा बसका जाली। बसकेक थळावो आमदार रवी नायक हजर आशिल्लो। साबार महत्वाच्या विशयांचेर बसकेत चर्चा जाली। मेजर पॉइंट म्हणजे एक आमी म्युनिसिपालिटीची एक बिल्डिंग आसा, म्हणजे आमचे ओपन स्पेस आसा म्युनिसिपालिटी सायडीन, ते आमी तो परत बांदपाचो, म्हणजे ते ग्राउंड+2 हांगा आमकां बारीक जाता म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग, तो घेवपाचे बांदपाचो रेजोल्युशन आमी घेतलेलें आसा। त्याच प्रमाणे क्रांती मैदान आमदाराची आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली की क्रांती मैदान मल्टीपर्पज कामा खातीर यूज जावचें म्हणून, म्हणजे इंदिरा मार्केटान जी मिटिंग्यो बीन जाता त्यो थंय जावच्यो। सद्या विकली बाजार क्रांती मैदानार घडयता, ते आमकां म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू मेळटा, त्याच प्रमाणे लोकांकूय एक बरी सोय जाता। थंय आमी रिनोवेशन करून परतून एक पावट बरें आनी कितें करपाचो प्रयत्न करुया, ताजें आमी रेजोल्युशन घेतलां। आर्किटेक्टाक आमी अपॉयंट करतले। आनी तिसरो म्हणजे एक पार्किंग, जे फोंड्या खूब पार्किंग कंजेशन जाता, ती पार्किंगा खातीर आमी 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर पार्किंग अशे स्पेसीस आयडेंटिफाय करचे आनी ट्रॅफिक सेलाक धाडचे। तातूंत आमकां ट्रॅफिक कंजेशन आहा तें कमी करपाचो प्रयत्न करपाचो। त्याच प्रमाणे हे केलें आयडेंटिफाय केल्या जागे आयडेंटिफाय आतां करपाक लायला आमी इंजिनियर। पे पार्किंगाचो विशय आशिल्लो, पूण पे पार्किंग कितें आसा, आतां इंजिनियर आनी चीफ ऑफिसर एसेस करतले खंय पे पार्किंग करपाक शकता, आनी त्या प्रमाणे पे पार्किंगूय करपाचो प्रयत्न आसा। त्याच प्रमाणे MP लेड स्किमी अंडर आमी सगळ्या वॉर्डांनी वेगळी कामां घेतल्या आनी आमच्या MPक दिवपाचें आसा। नाही, थोडे कडेन ब्युटिफिकेशन आसा, गार्डन आसा, थोडे कडेन डेवलपमेंट ट्रॅक करपाचो, अशें वेगळे वेगळे प्रत्येक वॉर्डांनी आसा, ते आमी MPक धाडटले। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्सा प्रमाणे तो फुडें व्हरतलो। रस्त्याचे म्हणटा ते PWDचे रस्ते न्ही, म्हणून तांकां जे मार्केट आसली, शॉपां आसली पळय, तेंची ऑक्शन आशिल्लें, कितले बरें ऑक्शन जालां आनी कितले अलॉट जाले आतां? पयलीं आमच्या ऑक्शन 30 शॉपां गेली, म्हणजे ऑक्शनाक घेतली, पूण टॅक्निकल कारणां खातीर मातशे प्रॉब्लेम जालो, कित्याक सिंगल बिडर आयिल्ले 30 शॉपांक सिंगल बिडर येतकूर आमी अप्रुवल घेतली जाली आमची, आनी आमी DMAक धाडले, पूण DMAच्यान आमकां अशें सांगलें की सिंगल बिडर आशिल्ल्या कारणान 15 दीस ते वाडोवपाचें आसता, म्हणजे ऑक्शन परत आनी 15 दीस ते आमी वाडोवनाशिल्ले, म्हूण ते उरलेले। परत आमी री-ऑक्शन केल्या आनी 15 दीस जाल्ले आसा 30 शॉपां पयल्या ऑक्शनाची, आनी दुसऱ्या ऑक्शनान 14 शॉपां, टोटल 44 शॉप्स गेल्या। लोकांक त्रास जाता, पूण त्या क्रांती मैदान आमी तेन्ना सोडून हाडले, आनी त्या विचारान हाडलेले, आनी कितें जाता ते सगळे क्रांती मैदानाची जावचे। आनी क्रांती मैदान पळय आसा ते सगळे तरेचे बाजार भरचे, पब्लीक मिटींग जावच्यो, आनी जे रस्त्याचे क्रिसमस आनी आमचे गणेशाची हे करता, गणेश पुजतात पळय, ते सगळे थंय वचून ते सगळे त्या प्रमाणे ते करतात। आतां मातशें आडखळ येता, नवीन बाजार पळयचे आनी पब्लीक मिटींग ज्यो जाता तांकां म्युनिसिपालिटी परमिशन दिवप ना बस स्टेशनाची। कोणा जाय तुमी पब्लीक मिटींग, तुमचे लोक येता जाल्यार हांगा येवचे क्रांती मैदान, हांगा डिस्टर्बन्स नाका, हांगा ते सगळे मल्टीपर्पज तेजी यूज जावचे। पूण ताका लागून कांय तरी दुरुस्ती आसा, रिनोवेशन आसा, ताका लागून आर्किटेक्ट नेमपाचें डिसिजन घेतलें। नवीन आर्किटेक्ट आसा कसं डिजायन करचें कितें आसा, हेज्या पयलीं म्हाका PWDन हे करून ते ब्युटिफिकेशन केल्लें ते कोट्यांनी रुपये खर्च केला, ते कोट्यांनी रुपये करून कांयच उपयोग ना। 3-4 कोटी कितें मोडल्या, तितून भायर हे आसा, तितून कोटी आसा, तितून ते आसा ते मागीर ते गव्हर्मेंट पळयतलो, ते हेजेर की गव्हर्मेंटान पयशे खर्च केले, ते म्युनिसिपालिटी दिवपाचे पयशे PWDन पयशे मेळटा, म्हणजे ते जर गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी दिले, कित्याक प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटीची, पुर्तुगेजान त्या वेळार घेतलेली पळय ती म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी, ती प्रॉपर्टी आनी गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पूण उरलेली आनी अर्द उरले ती घेवपाची, आनी तेणी दिता म्हणलेली मेट्री प्रोवायडेड तेणी इल्लो जागो घेवन आमी दिवचो केलो ताका पुट्टी, आनी त्या प्रमाणे ते सगळे शिफ्ट जातले जाल्यार आमकां ही सगळी जमीन हांगसरल्यान पोस्टा कडल्यान सामके वयर सांताक्रूज रोड पळय आसा हे पर्यंत म्युनिसिपालिटीची आहा, तेजे ती जर जमीन आमकां इतलीशी उरल्या ते जरी आमकां परती म्युनिसिपालिटी दिली जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्या पयलीं बाजार भरतालो शेनवार आनी वयर बुधवार भरता, आनी ही तर दिली जायत आमकां मोठे मार्केट करपाक आतां दर्याचेर म्हणून वॉकिंग ट्रॅक सगळे तशें, आनी हे बऱ्या पडटा।